नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगासो येवकार। हांव सांजळी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कन्नड भवन बांदपाक सरकाराची ना कसलीच हरकत, पूण जमनीचो आसा उणाव, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। वीज घोटाळ्यान अडचणीत आयिल्ल्यानूच मंत्री माविनान केलो मुख्यमंत्र्याचो बचाव, विजय सरदेसायाची मंत्री माविनाक जाप। कोळशेच्या हाताळण्याविशीं म्हजे भुमिकेन जालो ना बदल, म्हणटा मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार। गोंयान पिकावळ घेवप आनी नुस्तें मेळपाचें प्रमाण जालां उणें, निती आयोगान नोंदयल्या निरीक्षण। उत्तर गोंयान फेब्रुवारी-मार्च म्हयन्यात जावये उदकाचो उणाव, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो भंय। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयान कन्नड भवन बांदपाक सरकाराची कांयच हरकत ना, पूण आमचे कडेन जमनीचो उणाव आसा। ज्या कन्नडिगांनी गोंयान जमीन घेतल्या तांणी आपल्या जमनीचेर कन्नड भवन बांदूं येता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। कर्मभूमी कन्नड संघा वतीन दिवचली आयोजीत केल्ल्या संमेलनात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कन्नड भवना विशीं आपली भूमिका स्पश्ट केली। मिस्टर रेड्डी जी और पूरे कर्नाटक के रहवासी जो यहाँ पे आपके यहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी वो बात करते रहते हैं। उनकी कंटिन्यूसली डिमांड भी है, मुझे पता है, लेकिन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द गवर्नमेंट। हम डायरेक्टली तो गवर्नमेंट की कौन सी लैंड नहीं है इसे देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे भी खुद लैंड खरीदा, तो बाकी जो आप लोग जो भवन बनाने चाहते हैं वो आप खुद बनाने के लिए हमारी कोई हर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपका भवन रहेगा। लेकिन हमेशा के लिए जिस तरह से आप पूरे प्यार और सम्मान से गोवा में रहते आए हैं, फिर जो प्यार और सम्मान आज तक आपको मिला वही प्यार और सम्मान आप लोगों ने गोवा वासियों को देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे से गोंयान रोजगार तयार करपाची गरज आसा आनी गोंयकारांकडेन नोकरी आसपाक जाय अशें मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा। पूण त्याच वांगडा हांगसर येवपी प्रकल्प जे रोजगारांच्यो संदी तयार करतले तांकांय लोकांनी तेंको दिवपाक जाय, नाका ताका विरोध करपाक जाय अशें माविन म्हणटा। एक हांव मान्य करता, सरकार सगळ्यांक जॉब्स दिवपाक शकना, म्हणून प्रायव्हेट सेक्टर इज इम्पॉर्टंट। म्हणून आम्ही हालींच एक नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री जाता तितली गोंयान येवची म्हणून, आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटूय आमकां खूब मदत करता। ट्युरिझम सेक्टरानूय हांव जाणा आमचे गोंयकार चड आसचे म्हणून जायतो बदल आमचे ट्युरिझम मिनिस्टरानूय केल्लो आसा। हांव जाणा थोडे कडेन गोंयकार फावो तितले लागना, पूण लागपा जाय। सरकार हेजेर लक्ष दिल्ले आसा, आनीकूय मायज दितले की आमचे गोंयकार भुरगे कामां खरे आनी लागपा जाय म्हणून। नाजाल्यार आमकां बरे भाशेन म्हायती आसा की हो एक बरोच एक्सप्लोसिव्ह इश्यू आसा। वी विल नॉट सी दॅट इट कम्स टू अस, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम। ताका लागून इतलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची मदत घेवन सॉल्व करपाची प्रयत्न आमचे आसा, फुडारां आमी करून दाखयतले। आनी म्हाज्या इंडस्ट्रीन तरी हांव तांकां सांगता, तुमी जेन्ना इंडस्ट्री इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकूय येता, तुम्ही फुडें सरता आनी प्रपोजल दिता, तुमची इंडस्ट्री तुम्ही व्यवस्थित घालता, आतां तुमकां आमी सोंपेपण दिलां। पूण जेन्ना 2 वर्सांत तुमची इंडस्ट्री तयार जातली, तुमी आमकां अशें सांगपा जायना की लोकल भुरग्यांना, तुमी एडवान्स 2 वर्सां पयलीं जेन्ना तूं स्टार्ट तुजें काम करता, ट्रेनिंग लोकांक स्टार्ट करपा जाय, आमचे लोकल भुरगे एब्झॉर्ब करपाक। दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। We will lay more emphasis and I will make it more stronger in this manner. Training is mandatory. Wait, training mandatory आम्ही करपाक शकना, but we are persuading them as much as possible.
आणि आय विल ऑल्सो एक्झामिन वेदर इन व्हॉट वे वी कॅन लिटरली फोर्स देम टू डू दॅट की सो दॅट आवर बॉयज डोंट मूव आउट. हे उलयतना म्हाका आनीकूय उलोवपाक जाय. एक सायडी आमी हिंगा अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा म्हणटा, प्रोजेक्ट येतात तेन्ना, बरे बरे इंडस्ट्री येतात तेन्ना आमी ओपोज करता. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन लायक IIT आम्ही ओपोज करता आणि हे भाशेन कितलेशे बरे प्रोजेक्ट आम्ही ओपोज करता. विदाउट रियलायझिंग, विदाउट इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी कमिंग इन, विदाउट एक्च्युअल इंडस्ट्री दॅट डज नॉट कॉज पोल्युशन कमिंग इन, हाऊ एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, हाऊ लोकल्स विल गेट चान्स. मागीर तांकां कितें आमचे जे भुरगे आसा ते काम करपाक सोदना म्हणटात ते, तांकां मागीर चान्स पडटा न्ही. सो आमच्यानी इट हॅज टू बी अ कन्सर्टेड एफर्ट इवन फ्रॉम द पीपल की येस आम्ही हे इंडस्ट्री येता जाल्यार आमी कामां रावतले थिंगा येतले. म्हाजे स्वताचो अनुभव आसा. खूब जाण एकदां रेकमेंड करता, मॅक्सिमम 6 म्हयने 1 वर्स काम करता, मागीर रोखडेच पोर्चुगीज पासपोर्ट करून तीच एक्सपिरियन्स घेवन आमी तांकां स्विडनाक पळयता. अशेंय जावपाक जायना. हांव म्हणना ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक जायना इफ यू अर्निंग मोर देर. सो टुडे इट इज अल्टिमेटली द इकॉनॉमिक इंटरेस्ट विच प्रोपेल्स द यूथ टू गो एल्सवेअर. बट एट द सेम टायम हांगा एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक डेफिनेटली जावपाक जाय आनी गोंयकार एम्प्लॉयड आसपाक जाय, हांव मान्य करता. कोळशाच्या प्रदूषणाविशीं म्हजी भुमिका तशीच उरल्या. एमपीडीच्या कोळशाचो हांव अजूनय विरोध करता. ह्या कोळशाचो प्रदूषण मुरगांव तालुक्यांत हांव कशेंच वाडोवपाक दिवचो ना अशी खात्री मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगले. आयतारा बायणा रवींद्र भवनांत जाल्ल्या भलायकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. मुरगांव बंदरांतल्या सगळ्या कोळसो हाताळपी कंपनींक कोळसो हाताळपाची कामां डोम आकारान करपाक सांगला, जाका लागून कसलेच तरेचे प्रदूषण जावचें ना अशें ताचें म्हणणें. जो कोलाचो स्टँड जो म्हाजो पयलींसून आसलेलो, जे बाबा आमी कोलाच्या अगेन्स्ट आसा, कोल पोल्युशन जावचें न्हू, म्हाजो तुमी मॅनिफेस्टो काडून पळया, कोल पोल्युशन जावचें न्हू म्हणून ते म्हाजे पयलींसून आजून सुद्दां म्हाजो तोच स्टँड आसा. म्हाजो स्टँड खंय चेंज जालो ना. कोल पोल्युशन हो मुर्मागोवान हो वास्को एरियन जावचो न्हू हेजेर आमचो स्टँड जो पयलीं आसलो तोच म्हाजो स्टँड आसा. बाकीचे कोणाक कितें तर म्हाज्या ते कमेंट्स मारता ते ओके आसा, बट म्हाजो स्टँड हांव क्लियर करता की अजून पर्यंत म्हाजो तो स्टँड आसा दॅट वी आर अगेन्स्ट कोल पोल्युशन आनी तेजे लागून आमी फर्म आसा अजून पर्यंत. ऑलरेडी यू हॅव टोल्ड टू द कंपनीज ऑल्सो. पण कंपनीक तेच सांगलेलें आसा. कंपनीकूय तेच सांगलेलें आसा आनी कंपनीक आमी सांगलेलें आसा की हेन फुडें तुमी थंय जी एक्टिविटीज करता तुमकां कोल वाडोवपाक आमी कशें दिवपा ना. जी एक्टिविटीज तुमी थंय करता ती सुद्दां तुमी ते डोम घाला आनी करा म्हणून सांगलेलें आसा. आनी अजून सुद्दां हांव सुद्दां म्हाजी जर फुडें तेंच्या वांगडा मिटींग जाली आनी उलोवप चान्स मेळ्ळो जाल्यार पब्लिकाच्या भितर आनी ते कंपनीवाल्यांकूय सांगतले की डोम इज मस्ट आनी ते डोमाच्या भितर जावं करा तुमी जेजे करून डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशन जावचो न्हू. गोंयच्या शेतकी मळाचेर पिकावळ घेवप तशेंच नुस्तें मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्ल्याचें निती आयोगान आपल्या अहवालांत म्हटलां. देखून फुडाराची गरज वळखून हे बाबतींत सरकारान गंभीर्यान विचार करपाक जाय अशें निती आयोगान म्हणलां. त्याच बराबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान येवजणेचो लाव गोंयच्या चडांत चड शेतकारांक मेळोवन दिवपा खातीर शेतकी खात्यान काम करचें अशी सुचोवणी निती आयोगान केल्या. उत्तर गोंयांत फेब्रुवारी-मार्च म्हयन्यात उदकाचो उणाव जाणवंक शकता. तिळारी कॅनलाचे दुरुस्तीचें काम कांय दिसांनी सुरू जातलें अशें गोंय सरकाराक महाराष्ट्र सरकारान कळीत केलां. ते खातीर उत्तर गोंयच्या खास करून पर्वरी कळंगूट वाठारांत उदकाचो उणाव ह्या काळांत जावपाक शकता अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. तशेंच फुडाराक ह्या वाठारांत अशा तरेचो प्रस्न उपरासचो न्ही म्हण उदका स्रोत खात्याच्या नव्या येवजणे वरवीं 2 वर्सां भितर बंधारो बांदून उत्तर गोंयचो उदकाचो प्रस्न सरकार सुटावो करतले अशें तांणी सांगलें. प्रॉब्लेम एकच जाता आतां की लेबर मेळप आनी म्हणून आमचे सगळ्यांचो दृश्टिकोन आसपाक जाय, आमी शेतकारांचो दृश्टिकोन आसपाक जाय. जाता तितली अद्यावत मशीन्स जी आसा पळय ती मशीन वापरपाची. तर परत एकदां हांव आव्हान करता की उदक जें आसा हे शेतकारांच्या मागण्यानुसार त्यांच्या गरजेनुसार तितलें उदक केन्ना आमी सोडटले. पिवपाच्या उदकाक प्रॉब्लेम जावचे ना एक्सेप्ट नॉर्थ, ज्याचेर अजून निर्णय जावं ना. म्हणजे उदक येतलेंच पूण नॉर्थाक एखादी किंबहुना फेब्रुवारी-मार्चांत थोडेशें आमी कंट्रोल करून हे वापरचें पडटलें. कारण
जो तिळारीचो कॅनल येता त्या कॅनलाची दुरुस्ती जावपाक शक्यता आसा अशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान किंवा थंयची जे WR डिपार्टमेंट आसा ताणें आमकां कळयल्लें आसा आनी तें जालें जाल्यार ताचेर आमी उपाय करपा खातीर पयर एक मिटींग घेतिल्ली WRD ऑफिसर्स आनी PWD चीफ इंजिनियर. तर दोगांच्या समन्वयान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही. उदाहरणार्थ ज्या जाग्यार हिली थोडी एरिया आसा पर्वरी सारके कलंगूट सारके वगैरे आसा ज्या भागांतल्यान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही अशा प्रकारची काळजी घेतली वतली. उदकाची अजून गरज आसा आनी त्या अनुसार WRD डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिळारेचेर घेवपाक केल्ली आसा. म्हणजे थंय बंधारो म्हणजे ल्हान बंधार न्ही बॅरेज बांदून उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशे 4 ते 5 लाख उदक सांठवण करपाची अशे प्रकारची येवजण आसा. ती येवजण मुखावेले 2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली. आनी म्हजो हें आसतलें उमेद आसतली अशी की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. मॅक्सिमम नेक्स्ट 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक केल्ली आसा. काँग्रेसीक राम ठोकून भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 फुटीरवादी आमदारांविशीं सभापती मुखार काँग्रेसीन अपात्रता याचिका दाखल केल्या. जाल्यार फुडल्या सप्तकांत काँग्रेस आनीक एक याचिका दाखल करतले. ह्या 8 आमदारांचे भाजपान जाल्ले विलिनीकरण बेकायदेशीर आसा अशें काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें आसा. हे खातीर सभापती रमेश तवडकार ह्या सुनावणे विशीं कितें निवाडो दितले हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हज्या आड आरोप करच्या पयलीं ताणें गोंयच्या उद्देगीक मळाची उदरगत करपा खातीर कितें केलां ताची म्हायती गोंयकारांक दिवची. माविन आपणार आशिल्ले पावर स्कॅम चिड्डुपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाची बाजू घेता असो आरोप विजयान माविनाचेर केला. मंत्रिमंडळांतलो वरिश्ठ फुडारी आसून लेगीत माविनान मंत्रिमंडळांत म्हत्व ना अशें विजयान म्हणलां. So government investment in the industry is 16% less budgeted outlay than last year. So your department is not taken seriously, or neither is it a growth sector as per the government of the chief minister. Chief minister doesn't consider you important. तुझे seniority चे तू number 2 आसून जाय आशिल्लो. तुझी आज परिस्थिती कितें आहा? तांचे नीती आयोगान अहवाल दाखयतकर गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडलो की तांची बिलां फारीक करा म्हणून. सो ही परिस्थिती तुझो सरकार तूं पावर स्कॅम एक्युज्ड. बरें पावर तूं दिवंक शकता इंडस्ट्रीन सेपरेट पावर बूक केली. पावर मेळटा इंडस्ट्री आसा पण पावर ना आनी तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर. आतां आय कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड वाय यू आर डिफेंडिंग द चीफ मिनिस्टर बिकॉज यू आर एक्युज्ड इन द पावर स्कॅम केस. पावर स्कॅम म्हळ्यार कितें? पावर इंटेन्सिव्ह आणि पोल्युटिंग इंडस्ट्रीज हे स्टील मेकिंग एलॉयज गझलर्स हे पावर गझलरांक रिबेट दिली म्हणून मनोहर पर्रीकरान तुजेर केस केली. ही केस आतां चालू आहा. सर्व सगळ्या मनशांक विटनेसींक सर्व करूंक ना म्हणून केस फुडें गेल्या. प्रमोद सावंत तुका थंय डिफेंड करना. जे भशेन तूं ताका डिफेंड करता त्या भशेन तो तुका करना आनी तो करना म्हणून तुका भंय आहा आनी म्हणून तूं ताका डिफेंड करपाक हांगा उबो रावता आनी उलयता एंड यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ युअर सेल्फ. आज मोहीन गुदिनाक कळपाक जाय की आपल्याक स्थान थंय ना. म्हजे उलोवं नाका तूं. हांव भितर पडटा म्हणून हांव जॉईन जावंक ना. हांवें सपोर्ट केल्लो मनोहर पर्रीकराक सरकार करपाक आनी ते सरकारान 16,000 कोटी रुपया हाडले हांगा. तुझे मुखेलमंत्र्यान 1 रुपया हाडूंक ना अजून मेरेन. खंयचोच नवो प्रोजेक्ट ताणें आपल्यान स्टार्ट केलो म्हणून दाखय म्हणून सांग ताका. तूं ताका डिफेंड करता आनी बाब दाजी साळकार तुका ते नीती आयोग बी बाबा नाका. तूं ते सादें आमी जे नुस्त्याचें मार्केट दुबय मॉडल म्हणून मार्केट केल्लें आमी ते मार्केटाची परिस्थिती पळय पेपराचेर येवपाक लागली. ते मार्केटाचे 12 बिरेस्तार जाले. ते मार्केट हांवें केल्लें तें मडगांवचें नुस्त्याचें मार्केट रिटेल मार्केट ते मार्केटूच रिपेर कर
आनी दाखय की बाबा तुमचें इंजीन चलता म्हणून PDN इंजीन चलता म्हणून. कोडलेची खण बेगीन सुरू करात. कोडली दाभाळ हांगच्या सेजाकुवा खण कंपनीच्या कामगारांनी मंत्री निलेश काब्राला कडेन मागणी केली. या कामगारांनी मंत्री निलेश काब्रालाची कुडचड्यार बसून भेट घेतली. उत्तर गोंयांतल्या सेजा कंपनीच्या खणींतल्या खण म्हालाचो लिलाव करून काम सुरू केलां. पूण कोडलेची खण कित्याक चालू करूंक ना असो प्रश्न कामगारांनी निलेशाक विचारिल्लो. मुख्यमंत्र्यान प्रायोगीक तत्वाचेर खण म्हालाचो लिलाव केला. हातूंतल्यो त्रुटी पयस करून हेर बाकीच्या वाठारांतल्यान खण म्हालाचो लिलाव करतले अशें आस्वासन मंत्र्यान तांकां दिलें. सरकार ऑक्शन सगळ्याक करतलो तेजे डावट ना. इशू कितें आहा की ऑक्शन कशें करप. आतां जे पयर प्रीबीड जाल्या जे हू हॅव शोन इन्क्लिनेशन इन पार्टिसिपेशन सो तितूंत भितर प्रीबीड जाल्ले आसा तितूंत भितर खूब क्वारी काडल्या. ह्यो सगळ्यो गोश्टी शॉर्टलिस्ट करून फायनल कितें आसा तें करतले. पूण नॉर्थ गोवा केलें सावथ गोवा जावचें ना अशें ना. सगळ्याक ऑक्शन जातलेंच हे स्टँड गव्हर्मेंटान घेतला CMन घेतला आनी CM तेजेर लक्ष घालता. सो ज्यो गोश्टी जाल्या त्यो सावथाकूय जातल्यो हे म्हाका ऑलरेडी CMन सांगला. बट दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग हे 3 ऑक्शन ब्लॉक काडल्या वॉट इज द आउटकम आणि बेस्ड ऑन दॅट इमिजिएटली दोज अदर मायन्स विल बी ऑल्सो ऑक्शन काडटले. एक ब्लॉक 2 ब्लॉक आसा ते ऑलरेडी ऑक्शनींग जाल्ले आसा आनी एक खंय तरी त्या हेज्या पासत ते सायडीच्या लोकांक जावं एक थंय काम करणाऱ्या कामगारांक ताजी एडवांटेज मेळिल्ली आसा. तशीच आमी मागणी ऑलरेडी CMा कडेन केल्ली आसा. तशेंच आतां आमच्या ह्या मायनींग बेल्टांचो आमदार आनी मंत्री निलेश काब्रालाक मेळपाक आयले आसा. कारण एकूच की आमचो आवाज जो आसा तो परत परत आमी सरकारा मेरेन व्हरपाक सोदता. आयज जायते शेतकार शेत रोयतात पूण योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान तांकां लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा. अशा शेतकारांक शेतकी आनी बागायतीचो फायदो घेवपाचो आसल्यार तांकां आंतरपीक घेवप खूब गरजेचें आसा. पुणेच्या निरकाल वाठारांतलो शेतकार हेमंत सामंतान गोंयच्या शेतकारांक यशस्वीतायेचो मंत्र दिला. हेमंत सामंतान व्हडा प्रमाणात मिरयांची लागवड केल्या. कर्नाटकांतल्या शेतकारांनी तयार केल्ली खास कलमां हाडून ताणें आपल्या बागायतींत रोयल्यात. तेन्नाच्यान मिरयांची बरी लागवड जाता. तशेंच सामंत सांगता ताका दर वर्सा सुमार 1 टन मिरयां मेळटात. तशेंच तांबडी केळी, अननस, सावरभोणी, चिकू अशा साबार पिकांची लागवडूय तांणी केल्या. आमचे पयलीं प्राधान्य दिलें आमी हांगा सुपारेक पयलीं पासून प्राधान्य दिलांच आमी. तो आमचो सामको मोठें पीक आनी आमकां सालवार करपा सारकें पीक. ताजे नंतर आमचे नाल्लाची झाडां आसात. नाल्लाची कमी प्रमाणात 200-250 कितें आसतली. त्याच प्रमाणे जेन्ना जी मिरयांची एक पीक घेवपाची एक उमेद आयली त्या प्रमाणे मिरयां आशिल्लीच आमची पयलीं बाबा पासून. पण कितें जालें एक मोठो भयानक रोग आयलो आनी अख्खी मिरवेल काबार जाली आमची टोटल. ज्या जाग्यार आमी 950 किलो 1 टन मिरी घेताले त्या जाग्यार हार्डली एक 70-80 किलो मिरी मेळपाक लागलें. ताजे नंतर ह्या रोगाचेर खूब जाणांनी संशोधन केलें कित्याक जाता काय म्हणटा रोग. पण तो रोग आजून पर्यंत तस्सो चालू आसा. त्या खातीर कर्नाटकांतल्या काही शेतकऱ्यांनी हेजेर प्रयोग केलो आनी इफळी पासून कलमां बांदलीं. ही जी आतां तुमकां मिरवेल दिसता न्ही ती पोना इफळी हे रानवटी वाल तेजेर ही मिरवेल बांदली आनी ताजेर आतां आमची कलमी मिरवेल आतां सगळे कडेन लायिल्ली आसा. जवळ जवळ 7,500 ते 8,500 मिरी कलमां आमी बांदलेली आसा लायिल्लीं आसात. आनी ती तुमी पळयलां आसतलीं सगळीं आतां इल्डिंगाचेर म्हणजे उत्पन्न दिवपाक लागलीं. फाटले खेपे आमी जवळ जवळ 600 किलो आमी मिरये दिल्लीं. 600 किलो. ताजे नंतर अंदू अपेक्षा आसा की 1 टन मिरी येवपाची अपेक्षा आसा. आमचे पयलीं प्राधान्य दिलें आमी हांगा सुपारेक पयलीं पासून प्राधान्य दिलांच आमी. तो आमचो सामको मोठें पीक आनी आमकां सालवार करपा सारकें पीक. सत्तेंतल्यान भायर उरिल्ल्यान गोवा फॉवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय सामको निर्शेला. हे निशेवणुतलेंतल्यानूच ताणें भाजपा सरकाराचेर नाका जाल्ले आरोप केल्ल्याचे भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार सांगता.
की तो संसदाचो फुल ब्लेम आज म्हणटा की ताका दिगंबर कामत जबाबदार, पण फाटली 2 इलेक्शनां तो मडगांव आनी फातोर्डा म्हणजे खंय तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचो जो कंट्रोल आशिल्लो, म्हणून हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें आसा की विजय सरदेसाय हो एक राजकीय पक्ष आशिल्लो अपक्ष म्हणून, कारण ताजो फातोर्डा सोडल्यार खंयच प्रभाव ना. ताणें आपल्या पार्टीचें नांव चेंज करून ग्रेटर फातोर्डा पार्टी करची अशी म्हजी ताका विनंती आहा. इतलेंच न्हय तर तो एक आपलो जो डिवायसिव्ह एजेंडा आसा तो एंडाक भायर काडटा. तो म्हणटा तुमच्या ऑफिसरांक सांगा कोरिया दिल्ली वर्सीस गोवा, आणि म्हाका दिसता हातूंत ताजो जो एक एजेंडा आसा की ही वॉन्ट्स टू पीट गोवा अगेन्स्ट इंडिया, हो म्हाका दिसता ताणें करचो न्हय, ही म्हाका ताजे कडेन एक विनंती आसा. आणि तो इकॉनॉमिक्स कितली ताका कळटा हें म्हाका म्हणजे खरोच प्रश्न आसा. म्हणजे जशें मिनिस्टरांनी सांगलें की एसेट मॉनिटायझेशन म्हणजे तुम्ही भांगर विकप किंवा घरचे चांदी विकप, म्हाका दिसता हे इतलो फ्रिवलस आर्ग्युमेंट ताणें जो केला ताजे वयल्यान ताजे आमकां इकॉनॉमिक्स कळटा. आणि तो बजेटाचेर उलयतना तो म्हणटा की तुम्ही रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट दिवंक जायना. सी बजेट इज अ एस्टिमेट, हें म्हाका दिसता सगळ्याक खबर आसा. आणि तो फिस्कल डेफिसिटाचेर उलयला. म्हाका दिसना खंयचोच कंट्री किंवा खंयचीच स्टेट आसतली जातून बजेटांत फिस्कल डेफिसिटाचे प्रोव्हिजन ना. आणि म्हाका दिसता ताज्या खातीर विजय सरदेसायन जे आरोप लायल्या ते आर आउट ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन आणि ताज्या पलीकडे कांयच ना. दर 3 महिन्या उपरांत फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आम्ही आयोजित करतले आणि ताचो लाव सगळ्या लोकांनी घेवचो अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केले. आयतारा बायणा रवींद्र भवनात जाल्ल्या भलायकी तपासणी शिबिरा उपरांत तो उलयतालो. आयज आमी हो स्पेशल कॅम्प ऑर्गनायज केला फक्त रिलेटेड टू हार्ट. हांगा रिलेटेड टू हार्ट प्रेशर चॅक जातलो, मागीर तुमची ECG फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तांकां दिता करून, मागीर शुगर चॅक जातले. स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा, अशे डिफरंट टायप जनरल डॉक्टर आसा जे मेडिसीन दितले. अशे डिफरंट डॉक्टर्स येयलेले आसा हांगा. 6-7 डॉक्टर आसा जे लोकांक गायड करता, हेल्प करता. आनी तेजो मॅक्सिमम फायदो म्हाका दिसता की आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जातलो. कित्याक आजून पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 200च्या वयर लोक रजिस्टर जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता आयच्या दिसा कांय ना म्हणल्यार हेजो मॅक्सिमम लोक एडवांटेज लोकांक जो लाभ जातलो तो एक 500 लोकांक सुमार तेजो लाभ जातलो, फायदो जातलो. आनी हे मेडिकल कॅम्प म्हणटा ते कितें आसता तेजी जी लोकांक खरीच गरज आसा, कित्याक हो कॅम्पाचो एक ECG फ्री ऑफ कॉस्ट काडपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेजे लागून खुबशे लोक येयलेले आसा आपले हार्ट चॅक करपाक लागून, बाकीचे आपलो इश्यूज कितें आसा. आनी हो जो कॅम्प आतां आसा तो आतां आमी जानेवारीन परत सड्याचेर रिपीट करपाचो प्लॅनिंग केलेलो आसा, ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. सो अशें एवरी 3 मंथ हो कॅम्प एकदां जातलो, डिफरंट कॅम्प जातले. तेजे भितर डिफरंट नेक्स्ट कॅम्प जातलो, तेजे भितर डिफरंट आमी डॉक्टर हाडटले. सो आमी एक लोकांचे हेल्थाची काळजी घेवंक जाय. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक लायफ इतली बिजी जालेली, सगळीं जाण बिजी आसा लायफान, कोण आपल्या हेल्थाची कॅर घेवपाक पावना, दीस रात कामा भितर गुंतलेले आसा, बिजी उरता. बट तेजो एक बेनिफीट लोकांक मेळचो म्हणून हो आमी ऑर्गनायज केलेलो आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान चार्टर विमानांतल्यान पर्यटक गोंयांत येवपाक सुरवात जाल्या. आयतारा UK सावन 200 प्रवाशांक घेवन दुसरें चार्टर विमान गोंयांत पावला. फुडल्या सप्तका सावन पर्यटन राज्यात दर सप्तकांत ब्रिटनांतल्यान 2 विमानां सेवा मेळटली, तरी सुमार 200 प्रवाशी येवपाचे आसात. मँचेस्टर आनी गॅटविकांतल्यान दरेकी एक विमान गोंयांत देंवपाक सुरवात जातले. शेनवारा रशियेंतल्यान 331 प्रवाशांक घेवन चार्टर विमान गोंयांत पाविल्ले. गोंय पर्यटन अधिकाऱ्यांनी भोंवडेकारांक येवकार दिलो. जिवीत ल्हान आनी मर्यादीत आसूं येता, पूण कलाकाराक आमी आमच्या काळजांत जिवो दवरतात. फेब्रुवारी म्हयन्यांत निधन जाल्ल्या गोंयची नामनेची कलाकार तशेंच मेलोडी क्वीन लता मंगेशकराचो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमतान भोवमान करपाचो थारायला. दर एकल्याक भारतीय सिनेमा आनी संस्कृतायेंत ताचें योगदान आसा. देखून ऋषिकेश मुखर्जीच्या 1973 ह्या वर्सा रिलीज जाल्ल्या अभिमान ह्या फिल्माच्या निमतान तांचो भोवमान करतले.
युवा संस्थेन आयतारा ताळगाव कम्युनिटी सभाघरांत बाल उत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या बाल उत्सवाक 16 बाल पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. हो उत्सव आयोजीत करपा फाटलो मुखेल उद्देश म्हणल्यार बाल भुरग्यांक एकठांय माचयेर हाडून एकवटान फुडें वचपाक आदार करप अशें युवा संस्थेचो जाळवंदार रघुवीर महालेन सांगलें. तशेंच युवा संस्था समाजाच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी सर्ती आयोजीत करता जेणे करून कलाकाराक आपली कला दाखोवपाक संद मेळची अशें रघुवीर महालेन सांगलें. तशेंच हो उत्सव आयतारा सांज मेरेन चालू आसलो अशें युवा संस्थेच्या वांगड्यांनी कळीत केलें. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.